आयज आमकां लंचाक करपाक मम्मी करता बांगडा फ्राय, दॅट इज फक्त 2, तेका एक म्हाका एक, आनी कडी आसा आय थिंक, आनी शीत इतकेंच व्हरतली आमी लंचा खातीर. सो आमी कितें च्या पितले तुमकां मेळटा आतां. सो ब्रेकफास्टाक आमकां परत एकदां ऑमलेट आयज आनी आमी बिस्कीट खातली. सो आमी आतां हे ब्रेकफास्ट खाता. सो ब्रेकफास्ट खाता, मातशे केस सारके करपाचे उरल्या आनी देन वी वील डन. टायमाची आमची बरोबर मिसअंडरस्टँडींग जाली, प्लॅन कॅन्सल जालो. हे उठला आनी म्हणपाक लागले की 7:30 जावन 5 मिनटां जाली जाल्ली एक्चुली 6:30 जावन 5 मिनटां. जाल्यार आमी सकाळ बेगीन 7:30 उठता, बऱ्यान बेगीन उठली. सो 1 वर न्हीद कमी पडली ना. हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आसा तुम्ही सगळी जाणां? होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसतली. तर आमी कामाक वचपाक भायर सरला आनी आमी आतां वयतली कामाक. आनी तुमी पळयल्याच आसतलें आमी आतां ब्रेकफास्ट केलो. लंचाक कितें व्हेलें तें सुद्दां तुमकां दाखयलें. आनी पावस वयचे म्हणून आमी आतां बेगीन भायर सरता, रेनकोट घालपाक जाता न्हू त्या खातीर. सो स्टे ट्यून, आमी सांजची मेळया. टिल देन बाय. हॅलो गायज, गुड इवनिंग. कशी आसा तुम्ही सगळी जाणां? होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसतली. तर आमी न्हू हो ब्लॉग कालचो कंटिन्यू करता. काल आमी जस्ट इंट्रो आनी च्या पिले तें तुमकां दाखयलें आनी आतां आमी कांय दाखोवं नाशिल्लें. सो आनी फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां सगळ्यांक हॅपी गुरुपौर्णिमा. सो बिकॉज आयज आसा गुरुपौर्णिमा आनी आमी अशी कांय प्लॅन करनाशिल्लें खंय वयतली बी म्हणून. बट न्हू साईबाबाचें देवूळ आसा पळय बोरी, एक दीस आमी गेल्ली पळय, थंय ती गुरुपौर्णिमा सेलिब्रेट करता. आनी आतां रात जाल्ली आसा. सो आमी आतां रातचे वचपाचो प्लॅन केला. आनी ऑलरेडी थर्सडे बी न्हू. सो टायम न्हू कितलो जाल्लो आसा, 8:30 8:30 जावन गेल्ली आसा. मे बी आमकां आरत्यो बी मेळपाना चड करून. तर आरत्यो बी चड करून मेळपाना कित्याक आमकां ऑलरेडी टायम जाला आनी तेंची कितें आसता 8 म्हळ्यार आरती जाता. आमकां असो तसो करून टायम जालो. सो आमी आतां फटाफट आरती मेळपाना बट ब्लेसिंग तरी मेळटलेच न्हू. ब्लेसिंग मेळटलें. आरती मेळपाना म्हळ्यार आरती जावन तेंचे बाकीचे आसता, मागीर ते ब्लेसिंग बंद करून थोड्या वेळान स्टार्ट करता. सो आतां आमी थंय वयता. तेजे खातीर आमी रेडी जाल्या. अशें कितें जाता तें देवळान वयता आसतना तुमकां आमी मागीर दाखयता कितें जाता तें आमी. सो आतां आमी टायम घेयना, आतां आमी वयता बिकॉज आमकां टायम जातलो. मागीर मेळटा तुमकां थंय. हय, सो तुमकां डायरेक्ट आमी देवळानूच वयतकीर दाखयतली की आमी देवळान पावली म्हणून. सो बाय. सो आमगेर न्हू हा पळय ह्यो मस्त असो गुलाब फुल्लेलो आनी तो घेवन वयता आमी आतां देवळान साईबाबाचे. हरशीं म्हणून गुलाब आमी थंय घेता आशिल्ली, बट ह्यो आमचो फुल्लेलो. सो कितको मस्त दिसता आनी ब्रायट असो. आतां आमगेर 2 कलम जाली गुलाबाची. ऑलरेडी एक आशिल्ली आनी एक. सो आमी वयता. तें पळय तुमी पळोवपाक शकता ऑलरेडी कितें तरी फोटोज बी मारता काळखान आनी आमी वयता. तर आमी न्हू पावल्ली आसा आनी तुमी पळोवपाक शकता गर्दी मिनींग आयज गुरुपौर्णिमा न्हू, भरपूर चड आसा. आणि वरची आस्था घालत बरे उमेदीन आसात. तरी म्हाका आमच्या देवस्थानाचे अध्यक्ष श्री दिनेश रायकर आणि त्यांच्या वांगडा जे सेक्रेटरी आसात उमेश नाईक आणि आमचे खजिनदार श्री अमर. तर तुम्ही पळोवपाक शकता केदी व्हडली लायन आसा ती.
तशी चड व्हडली ना बिकॉज आरती चलता न्हू मागीर ऑटोमॅटीक जातलें आनी भायर पावस पडटा भिजतली आमी सगळीं. आनी आमी लायनीक रावल्या आनी आमी घरा कडेन चिंतूच नासले की आमी मॅचींग दिसतली बट हांगासर आतां आमी दोगां मॅचींग दिसतली त्यो तेणी लायक घातलेलो फक्त तो मॅचींग कसं ते खूप पयस वचपी आसात आनी तांकां कसलीच अडी अडचणी येवची न्ही म्हणून आमी हे परत अनाउन्समेंट करतात. खास करून तुमी जेन्ना गाडी काडटा तांकां तेन्नाच तांकां वेवस्थीतपणे गाडी काडपाक मेळटली आनी ते बेगीन तांकां घर वचपाक मेळटलें. खूब पयसील भौमीक आसा ताका लागून परत आमी अनाउन्समेंट करतात की जे गाडयेचे नंबर आमी परत तर आमी पावती बी काडल्या. आमची जिलेबीस कॅमेरा शाय आणि हे एक असं ते सामकेच कॅमेरा शाय हे पेडो सो आमकां पेडो मेळ्ळो. मम्मी दिली आमची साडी सो आतां काम मागीर भायर आमकां दोन आहा
तर न्हू आमचे ब्लेसिंग बी जाले आनी आतां आमी वयता घरा कडेन. आमी मातशें शूट केला, चड व्हडलें शूट करूना बिकॉज सगळोच आवाज आशिल्लो. आमी तुमकां मागीर मेळटा, डायरेक्ट घरा वचून मेळटा कशें कितें एक्सपिरियन्स. टाटा बाबा. सो गायज आमी पावली घरा. हय आमी न्हू पावली घरा कडेन आनी बरें दिसलें थंय वचोन. आनी तुमी म्हणटली हा हू कित्याक करता. तर आमकां थंयच्यान येवपाक सुद्दां गवरेड्यांचो भंय दिसतालो. केन्ना केन्ना कित्याक जाणा हांव ते आमचे माड बी आहा थंयच्यान सुद्दां गवरेडे सामके वास बी येता गवरेड्यांचो. आनी तशें वास बी येयलो उपरांत अशें चिंतपाचें की भंय दिसता असो ईद बी काय म्हणून आमी दोग तिगाय धांवन येयल्ली. आनी मागीर म्हटलें आतां एंट्री करुया बिकॉज 11 जावपा येयली. हय सो आमकां बरें दिसलें देवाक साईबाबा ब्लेसिंग घेवन. आनी आयज गुरुपौर्णिमा आशिल्ली सो तेंचें भजन बी चलतालें. हय आनी फ्रेंड्स बी आमकां कोइन्सिडेंटली थंय खूब जाणां मेळ्ळी अशीं. आमची फ्रेंड्स मेळ्ळी, सुविराय मेळ्ळी. सो आमी काय सांगून सो आमकां बरें दिसलें अशें मेळ्ळी बी उपरांत. आनी एक्चुअली ते फास्ट व्हरता बट दिस टायम आय थिंक गुरुपौर्णिमे खातीर मातसो टायम सगळ्यांक दर्शन साईबाबाचे ते मुखार वचून ते दिल्ले पांयाचे. मागीर सगळी अशी ब्लेसिंग घेता म्हणल्यार टायम जाताच न्हू अशें करून टायम. बट एकदां देवळान पावले न्हू मागीर रोखडेच कशें दिसलें काय मातसो थोडे वेळ मीन्स तेंची आरती जावन ते भजन करता तेच्या खातीर राविल्लें दिसता. मागीर रोखडे सोडले. सो मागीर जालें सगळें बरें. मागीर थंय न्हू एवरी ब्रेस्ताराक जेवण बी आसता. हय आनी आयजूय बी आशिल्लें. तुमी बीन जरूर चला एकदां साईबाबाच्या देवळान थंय. आनी श्रावणा मागीर बी आनी कितकी मजा. इफ जर आमी श्रावणाक गेले जाल्यार तुमकां दाखयतली कित्याक सांग पालखी बी आसता. पालखी फाटल्यान सगळे लोक बी वयता. मजा. आनी असो करून आतां हो व्लॉग आमी हांगासर एंड करता. आनी इफ तुमकां आमचो व्लॉग्स आवडटा जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात. आतां मेळुया आमच्या फाल्यांच्या व्लॉगान. बाय.